क्रिस्तांव लोक सोडून संवसारार जेजूक मानपी जायतो लोक आसा, पूण ते जेजूक कितें म्हूण मानतात? जेजू एक बरो मनीस, एक महान मनीस अशें. आनी कांय लोक आसात ते ताका देव म्हूण मानतात, पूण देव म्हणल्यार आमी देव म्हणटात आनी ती देव म्हणटात ती एक न्हय. कितलेशे कोट्यांनी देव आसात, तांतलो जेजू एकलो देव, म्हणजे मनशां परस वयल्या पांवडाचो, जाका आमी सांत म्हणनात सादारण तसो. आयच्या पयल्या वाचपान सांत पावलो आमकां स्पश्ट सांगता जेजू कोण तो. तो बापा सवें आसलो, देव आसलो, पूण संवसाराची सोडवण करचे खातीर तो मनीस जालो आमचे भाशेन. देखून जेजू आपणाकूच मनशा पूत म्हणटा. देवाचो पूत म्हूण म्हणना तो आपणाक, मनशा पूत म्हणटा. पातक एक मात्र सोडून आमचे भाशेन तो मनीस जालो. ताकाय भूक लागताली, ताकाय तान लागताली, ज्यो कुडीच्यो गरजो आमकां आसा त्यो ताकाय लागताल्यो, कित्याक तो मनीस. पूण ताच्या जिवंतपणा वरवीं तो परत्यान देवाचो पूत जालो. म्हणजे जेजू सवें दोन सैम आसात, देवाचें सैम आनी मनशाचें सैम. आमचे सवें एकूच सैम आसा, मनशा सैम. आनी उपरांत सांत पावलो म्हणटा म्हजें आपोवणें जेजू थावन आयलें आनी हांव आतां जेजूचो अपोस्तल हें तो धिरान सांगता. तो सांगूंक भियेना. आमी तयार आसा वय सांगूंक? आमी खरींच क्रिस्तांव म्हूण सांगूंक आसा? तोंडा पुरती आमी सांगता, पूण आमी क्रिस्ताची शिकवण जियोंक जाय न्ही. तेन्नाच आमच्यान म्हणूंक जाता आमी क्रिस्तांव म्हणून. इगर्जेक आयलीं, खंयी बसलीं, तेर्स केलें, मागणे रजार केलें, हें सगळें केलें म्हूण कोण क्रिस्तांव जायना. जेन्ना क्रिस्ताची शिकवण आमी जियेता तेन्नाच आमी क्रिस्तांव जाता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जेजू खरायेन उलयता. जायतो लोक ताचे कडेन येतालो आनी तो म्हणटा ही नश्टी पिणका, नश्टी संतत. कित्याक म्हणटा काय? लोक ताचेशी येताना ताका खुशालकाय बगूंक जाय आसली. कितलो लोक पळय म्हाका आयकूंक येता, म्हज्या फाटल्यान येता. ना, कित्याक ती येताली ताच्या कडल्यान खुणां मागूंक. ताणें कितल्योश्योच खुणां केल्ल्यो ना, तांकां आजून खुणां जाय. देखून जेजू म्हणटा ही नश्टी संतत, नश्टी पिणका. जें कितें जेजून 2000 वर्सां आदीं म्हणलेलें आमकांय म्हणचो ना काय? त्या लोकांक जेजूची खरी वळख त्या वेळार नासली. आमकां जेजूची वळख आसा न्ही, पूण आमी खुणां मागता न्ही. आनी आमी मागलेली खुणां देवान आमकां दिना जाल्यार आमी देवाच्या रागार जायना. तेन्ना जेजू म्हणटलोच तुमी नश्टी परजा. पण जेजू सांगूंक हें भियोंक ना. कित्याक तो जाणा हें कितें लोक आपणा कडल्यान मागता तें चुकीचें. देखून तांकां सारकें करूंकूच जाय. देखून तो खरायेन उलयता. कोण जेजूचे अपोस्तल आसात वो कोण फुडारी आसात तांणी भियोंक उपकारना. जायते फावटी हांव पाद्रींक म्हणटा इगर्जे भायर लोक कितें करता ताचेर आमच्यान ताबो दवरूंक जायना, कंट्रोल करूंक जायना. तांच्या घरान तांणी कितेंय करूं येता, करून दिती. पूण इगर्जे भितर आमकां अधिकार आसा उलोवंक. इगर्जे भितर येतच लोकांक खंय बसूंक जाय, कितें करूंक जाय, कितें करूं नये हाचेर आमी उलोवंक जाय. ना, तांकां दुखतलें पळय आमी अशें भिजलोले फोव जावन पडटा.
उपकारांना चुकता ते चुकूच ते लोक चूक करूं पाद्री करूं माद्री करूं बिस्प करूं पापसाहेब करूं चूक ती चूक कित्याक आमी सगळे मनीस खरायेन आमी उलोवंक जाय भिवंक उपकारांना आमी भिवंक जाय फकत देवाक कित्याक तो आमची झडती करतलो फाल्यां तो म्हाका विचारचो ना तूं एक पाद्री म्हणून लोकांक तुवें शिडकायलें कित्याक शिडकोवंक ना कित्याक तूं लोकां मोगाळ पॉप्युलर जावंक सोदतालो सगळ्यांनी तुका बरो म्हणूंक जाय तुजे कडेन बेसांव मागूंक येवंक जाय अरे बाबा बेसांव देवाचें मनशाचें कितें बेसांव देवाचें बेसांव व्हडलें एक पोटी इगर्जेंत ऑफिशियली बेसांव दिलें तें जालें बेसांव काबार मागीर कॉरिडोरचेर बेसांवची गरज ना पूण आमी पाद्री ना आमकां जाय लोक आमचे कडेन आयलोलो आनी आमची तोखणाय केलेलो पळया आमी विसरता आमी कित्या खातीर पाद्री आसांव कोणा खातीर आसांव आमी आसांव देवा खातीर आनी देवाचे परजे खातीर ही पर्ज आसा ती म्हजी न्हय ती देवाची देखून ते परजेचें बरें हांवें दाखोवंक जाय चुकलें हांवें दाखोवंक जाय तांकां मार्गदर्शन करूंक जाय तांकां जेजूचे वाटेर हाडूंक जाय ही जबाबदारी आमची धार्मीक फुडारी म्हणून आनी आमकां नमुनो कोण जेजूच जेजू पळया भुरग्यां सवें अस्तुऱ्यां सवें साद्या लोकां सवें भोव दयाळ मोगाळ तांकां पळय भुकेल्या वेळार ताणें तांकां विजमीत करून जेवण वाडलें तांची पिडा बरी केली जेजू हरशीं दयाळूच पूण जेन्ना चुकता तेन्ना तो कठीण जातालो आनी खरायेन तो उलयतालो ती चूक मागीर फारिजेवांची जावं वा साद्या लोकांची जावं म्हणटच आमच्या जिवितांत सदां आमी देवाक भिवया मनशाक भिवची आमी गरज ना आनी देवाक दोळ्या मुखार दवरून आमचें जिवीत फुडें व्हरूया